नमस्कार. हांव तुमची एस्तर नोरोना. कोरोना व्हायरस म्हणटात हे व्हायरस जाका कोविड-19 म्हणूनय आपयतात ते येदोळूच आमच्या संवसारांत आनी ह्या देशांत स्प्रेड जावन येतोच आसा. पूण आमी सगळीं एक जावन हाचे विरोध थोडे रुल्स फॉलो केले तर आमकां ही पिडा आनीकय स्प्रेड जावची रावोवपा जाता. नंबर 1, तुम्ही कॉफ या स्नीज करतात तेन्ना तुमचें तोंड कवर करात टिश्यू वा हँकींतावन आनी यूज करतकूच ते डिस्पोज करात. 2, तुम्ही तुमचे आयज, नोज वा माउथ फ्रिक्वेंटली आपुडचें मातशें एवॉयड करात. डू नॉट टच युअर फेस फ्रिक्वेंटली. नंबर 3, वॉश युअर हँड्स व्हेरी फ्रिक्वेंटली विथ सोप अँड वॉटर. तुम्ही तेन्ना तेन्ना तुमचे हात वॉश करतोच रावात. नंबर 4, सोशल गॅदरिंग्स मातशे एवॉयड करात. घरा भायर वचो नाकात. स्टे एट होम अँड बी सेफ. Number 5, if you have any symptom of cold or flu, headache or sneezing or cough या congestion कितें आसा तर दुसऱ्याक तुमच्या लागीं येवंक सोडो नाकात. Don't let others come close to you and please stay away from them. Number 6, when you have these symptoms, visit your nearest hospital and get yourself tested. Go to a clinic, go to a healthcare center. Do not delay the test. Number 7, when you step out of the house, cover your mouth with a mask. मास्क नासतना घरा भायर वचो नाकात. आनी तुमकां कितेंय एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाय तर आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाचे हेल्पलायन आसा, वेबसायट्स आसात, थंयसर वचून तुमी इन्फॉर्मेशन घेयात. प्लीज डोंट गेट मिसगायडेड बाय रॉंग इन्फॉर्मेशन अँड फेक न्यूज. बी सेफ. देव बरें.